फाटी पूजा नायकान स्टेटमेंट केल्लो तेन्ना हांवें दुबाव रेज केल्लो. कित्याक हांवें दुबाव रेज केल्लो? कित्याक ते स्टेटमेंटाचे प्रमाणे कोणाक दिसतालें की व्हडलें शिक्षण नाका आशिल्लें. सिंपल दिसतालें की ही आतां स्टेटमेंट करता कोणाक भायर काडपाक आनी कोणाक सोडपाक. आनी एलिगेशन्स आसात, हांव ना म्हणा, इन्व्हेस्टिगेट दॅट, बट कोणाक काडपाची मांडणी आशिल्ली थिंगा. नंबर 1. नंबर 2, आय डोंट बिलीव दिस इन्व्हेस्टिगेशन बीइंग कंडक्टेड बाय गोवा पुलीस. हांव कित्याक सांगता, कोण प्लेयर आसात ते रायट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दे आर ऑल व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पीपल. आनी तूं गांवांत वच, लोकांक मेळ, लोक कोण बेश्टे गांवांत हुंयचे बाजारांत म्हणना, लोक कोणे अप्लाय केल्ले जॉबाक आनी तांकां डिमांड आयिल्लो पयशे दिवपाक आनी कोणे पयशे दिले ते पासून ते सांगतले की फोरे म्हण आनी 14 म्हण. आतां सगळे म्हणटात जाल्यार आनी जॉब एस्पिरंट्सान तेंचे प्रॉब्लेम एसलो जाला. आनी आतां SP आतां क्लीन चीट दिता, हे लोकांक हे IPS ऑफिसरां बसयल्यात फकत तेंगे स्लेट क्लीन करपाक आनी सांगपा आमी चोर न्ही, आमी सगळे बरे मनीस म्हण. लोक म्हणटा तुमी चोर म्हण. अँड वेन द पीपल आर गेटिंग अप इन रेव्होल्युशन टू शो दॅट यू आर अ व्हेरी करप्ट आनी जॉब स्कॅम इतलो व्हडलो प्रोपोर्शन जाल्लो आनी हांव जाणा पासून थोड्या लोकांचे पयशे दिले म्हण परत देखून ते फुडें येयनात बाकी कंप्लेंट करपाक. देखून हे आतां ऑफिसरां बसयला फकत हेंचे नांव साफ करपाक आनी केस बंद करपाक. देखून आमचे काँग्रेस पक्षांनी डिमांड केल्लो आनी आमचो LOP बाबान सांगला, युरी बाबान सांगला आतां की वी डोंट ट्रस्ट दिस पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ द लोकल पुलीस. वी हॅड डिमांडेड an inquiry commission to be set up, headed by a retired High Court judge. And this we still demand because the truth will come out. लोक भिवचो ना मागीर थिंगा येवपाक आनी कितें सांगपाक. आज पुलिसीक पाते नात ते. तूं पुलिसीक कितें सांगलें जाल्यार ते लीक करतात, मागीर फाटल्यानसावन धमकी दितात आनी लोकांक मातशी विथड्रॉ कर म्हूण स्टेटमेंट. थर्ड पार्टी हे पुलीस पासून आहात ते स्टेटमेंट अर्दी बरयतात आनी अर्दी बरयनात. सो दिस इज ऑल वॉट इज गोइंग ऑन. दॅट इज वाय आय कॉल्ड इट अ कवर अप. सो वी डोंट बिलीव दिस. वी डोंट बिलीव दिस सर्टिफिकेट्स बीइंग गिवन बाय SP or anybody. We still demand an impartial inquiry, a judicial inquiry by a retired High Court judge, and then the truth will come.